नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या आवाज गोंयचो बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. पणजी महापालिका वेंचणुकेची मतमोजणी श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमार जाल्ल्या नेटान सुरवात. 11 तारखेक 69 उमेदवारां खातीर 69.60% जाल्लें मतदान. गोंयांत 10वेच्या परीक्षेक शुक्रारच्यान जाली सुरवात. दिवचल केंद्रांतल्यान 984 विद्यार्थी जाल्यार वाळपय सत्तरी वाठारांतले 608 विद्यार्थी दितले परीक्षा. गांवच्या बोर्डा वाठारांत उदकाच्या प्रश्नावेल्यान बिरेस्तारा PWD कार्यालयात जालो बरोच बोवाळ. फाटले 10 दीस वाठारांत उदक नाशिल्ल्यान तिडकल्यात कोल्यामड्डी आनी गिरदोळकार. कमर्शियल गॅस सिलिंडराची शॉर्टेज. दिवचलच्या हॉटेल आनी रेस्टॉरंट चलोवप्याचेर आयला आकांत. बेगोबेग सरकारान काडचो तोडगो, वेवसायिकांची मागणी. नुस्तेमारांनी केंद्र सरकाराच्या प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेचो घेवचो लाव. सरकारूय करतले पारंपारीक नुस्तेमारांक सहकार्य, मुख्यमंत्र्याची माहिती. कुडचडे काकोडा वाठारांत प्रस्तावित जेटीचो प्रश्न परत एक फावट आयलो चर्चेक. वाठारांत पयलींच आसा जेटी, आमकां कसलीच ना अडकण, मात आमकां नाका आनीक जेटी, थळाव्यांचो एकमतान निर्णय. पणजे महानगरपालिका वेंचणूक खातीर 11 तारखेक 30 प्रभागां खातीर मतदान जालें. ह्या वेंचणुके खातीर 69 उमेदवार रिंगणात देविल्ले. शुक्रारा सकाळी 8 वरां सावन श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमार मतमोजणीक सुरवात जाल्या. आतां लोकांनी कोणाक कितल्या मतांनी कौल दिला आनी कोणाची विकेट पडल्या हें कांय वरां भितरूच मुखार येतलें. कितें सांगपाक हाव यू फील अबाउट इट? I feel very good and happy, of course. And yeah, I thank my voters for trusting in me and having faith in me. आनी कितें सांगता अबाउट बाबूज सपोर्ट आनी We were supported head on strong by our MLA, our minister, by the party. I would thank our party president, the chief minister. They really supported the entire panel. They helped us a lot. Prerna, you think that because of Babu's support you are able to win this seat? Everyone's combined efforts have brought this victory, and yes, of course, he's the MLA. He has done a lot for the people of Miramar, of Tonga. So yes, it shows that Panjim is in very good hands. And What are the issues in your wards? see, my major issues in the wards are basically, there are no issues as such. The major issue, which was the water clogging and all, that has been resolved slowly. It will be resolved in this. सो आनी व्हडली काय कामां ना म्हणटा. व्हडली असली काय कामां ना. मिरामार ते सेंट मेरी एरिया बीन गार्बेज कलेक्शन टायमार आसा, सगळें आसा. सेक्युरिटी तुमी working on it also, whatever is needed to be done. एज अ फर्स्ट टाइमर कॅन्डिडेट हाव यू फील नाव यू आर गोइंग टू सीट इन द CCP? I remember my grandfather. He was the chairperson of CCP, Mr. Kashik Branko. So I remember him today, and I know he'll be proud of me on top. And my dad's father also, Mr. Gajanan Shirota. So yes, politics is in our blood. So yes, we can. Known from before only that you will get it comfortable. But that claim of the 30 or No, 30. but what is required to rule Panjim? You require a majority. We will get comfortable majority. Nothing else. ओके, आतां 7 येयल्ले आहा तुमचे सगळे टोटल. उरलेले येतले. इतले अशें कितें तुमकां दिसता की ते सांगताले की हे फावटी तेंचो मेयर डिक्लेअर केल्लो तेणी प्लीज आनी ना पळय ते इलेक्शनाच्या टायमार सगळे उबे जाले जायना न्हू. तुजे पळय तुमचो लिडर कोण आसता न्हू ते तुका 50% काम करून दिल्लें आसा. थोडें काम तुवें करूंक जाय. तुजें तर कांयच करूंक ना.
हा तूं 5 वर्सांनी 10 वर्सांनी थिंगा उबो जातलो तशें जायना न्हू. यू हॅव टू बी ऑन ग्राउंड ऑलवेज. इलेक्शन येयलें की उबो जालो तशें जायना. सीसीपी इलेक्शनात वॉर्ड नंबर 1 वेचून आयिल्ले युतिका जामावलेकर आमच्या बरोबर आसात. इन्फ्लुएन्सर असो त्याचो प्रवास ताणें स्टार्ट केल्लो, मात्र आतां पयले खेपे ते इलेक्शन वेचून आयिल्लो आसा. तेची प्रतिक्रिया जाणून घेवया आनी पणजे खातीर फुडें ते कितें करतले आनी ताका कितें करपाची इच्छा आसा तेय ताच्या कडल्यान जाणून घेवया. सगळ्यात पयलीं तुका खूब खूब परबी. तूं फर्स्ट टायम वेंचणुकेक बसले सीसीबीचे आनी निवडून आयिल्ले आसा. कशें दिसता तुका आनी पणजेत आतां फुडें कितें सुदारणा किंवा कितें बदल बीन करपाची तुजी इच्छा आसा? फर्स्ट ऑफ ऑल थँक्यू की फर्स्ट टाइम रावले हांव आनी लोकांच्या ब्लेसिंग्स आनी सपोर्टान हांव आयलें. पणजे खातीर जे म्हाज्या कडेन कितें जातलें तें हांव करतलें. कॅम्पेनिंगा टायमार सुद्दां हांव लोकांक मेळ्ळा, सो आय नो की तांचो कितें प्रॉब्लम आसा, कितें फेस करता ती. आनी हांवें लोकांक सांगिल्लें सुद्दां की हांव आयलें जाल्यार हांव तुमचीं कामां करतलें. सो हय, ताचेर हांव वर्क करतलें आनी वॉट एवर कम्स माय वे आय विल ट्राय माय बेस्ट टू डू इट. आतां तूं वेचून आयिल्लें आसा म्हणजे आतां तुका तूं पयलीं तुजो इन्फ्लुएन्सर सगळे तूं पळयताले कशें कितें खंय बरें चल्लां तेजेर उजवाड घालताले. सो हाचो खंय तरी प्रभाव कमी जातलो आनी फुडें मागीर हेचोच प्रेशर तुजेर आसतलो नागरिकांक सांबाळचें किंवा सीसीपीन लक्ष घालपाचें, हेचेर कितें परिणाम जातलो अशें दिसता? सीसीपी इलेक्शनाचे आता सध्याची परिस्थिती जाणून घेवपा खातीर आमचे बरोबर आसा परत एक फावट गौरेश परब आमोणकार. जरी म्हाका त्यावर उतर न्यू ऍड जाल्ले म्हाका पारंपरीक व्हड भाशण आसलो व्हड एडिशन कारणान हांव फुडें शिफ्ट जालो आनी लोकांनी म्हाजेर विश्वास दवरलो. जी आमी इतकी वर्सां आमी कामां करत आयिल्ले आसा, जे मेयर म्हणून जे हांवें काम केलां तें एक म्हाका प्लस पॉयंट जालो. त्या एरियेन म्हाका त्या नांवाचेरूच म्हाका लोकांनी विश्वास दाखयलो आनी पयलीं पासून म्हाका खात्री आसली की हांव बरें भोवमतान निवडून येतलो. तरी ओपोनंटान भरपूर पयशे म्हणले, तेंच्यांनी पयशाचो धुगो केलो म्हणून येता, पूण तरी आसतना लोक म्हाजे कडेन रावले. लोकांनी एक विश्वासान म्हाका मतां दिली आनी खरेंच तेंचे हांव आभार मानता. जे आमचे कार्यकर्ते जे आमचे मतदार आसात तेंचे खरे मना पासून आभार मानता. भारतीय जनता पार्टीचे हांव आभार मानता, आभार मानता बाबुशाचे, जेणे म्हाजेर विश्वास दवरलो आनी विश्वासान आमच्या पॅनलाक दवरलो. त्या विश्वासान हांव पात्र ठरतलो. खात्री बाळगून आमी सगळे जे आमी जे आतां निवडून आयल्या सगळे एकामेकांक एकठांय जावन आमी पणजेच्या तालिगांवच्या जे वॉर्ड आसा आमचे सगळे डेव्हलपमेंटाक आमी एक रावून आमी काम करतले. कितली आतां आमी 19 वॉर्डान आमी सध्या एक ते घेतलेले आसा आनी एखादी रिकावंटींग आसा जावपाचो दुसरो 11 उरल्या. 11चे आमी 11 आमकां गॅरंटी आसा. जो जर हें पळयत आतां ट्रेन पळयत जाल्यार आमकां खात्री आसा की 11 आमी उदय मुडकयकरचे भाटल्यान सामके त्यांचो एक राजवट चलता विषय दिसता. सगळ्या भुरग्यां एक्टीव असतात, वांडप करता काम करता. मान राखून तांच्यांनी बीजेपी जिखून आसा प्रभाग क्रमांक 13 आणि सध्या ही मदत चालू आसा. थँक्यू गौरेश. आता वळूया फुडल्या खबराकडे. गोंय शाळा आनी उच्च शिक्षण मंडळा वतीन घेवपी 10वेचे परीक्षेक शुक्राराच्यान उमेदीन सुरवात जाल्या. दिवचल केंद्रांतल्यान 984 विद्यार्थी 10वेची परीक्षा दितले, जाल्यार वाळपय सत्तरी वाठारांतले 608 विद्यार्थी परीक्षेक हाजीर रावपाचे आसात. अवर लेडी हायस्कूल सयत वेगवेगळ्या परीक्षा केंद्रांनी विद्यार्थ्यां खातीर गरजेची तयारी जाल्ली आसा. आज आमचा SSCचो फर्स्ट पेपर इंग्लीश आणि आयज ऑफकोर्स भंय दिसता, खूब भंय दिसता. जो सदांच दिसता खंयची आमी एग्जाम दिता तेन्ना आनी खूब बरें बी दिसता कित्याक आमची स्कूल लायफांतली लास्ट अशी एग्जाम आनी आमी जितली हार्डवर्क केला, जितली मेहनत घेतला तेचें आमकां फळ मेळटलें देवाच्या कृपेन. Today we are starting the SSC exam in Goa and Kucholin is the center
We have four centers in Bicholim. One Shantadurga, Our Lady Grace High School. There are 2 centers, one in the main building and one in the old building. And the 4th center is Radhakrishna High School. Altogether, we have around 984 students answering the SSC exam, and today is their first paper. So the exam will wind up only at the end of the month, and the students are from different schools in the Taluka of Bicholim. So more than 20 school students are going to answer in these 4 centers. I wish all the students best of luck. पहिलो पेपर इंग्लीश एज अ पेरंट्स आमकां एक उमेद आसता की भुरग्यांचो तो एक भविश्याचो पयलो दीस असो तेंच्या एग्जाम दिवपाक फूल भुरग्यांक आमी येता तितली प्रयत्न करून भुरग्यांक लक्ष केंद्रीत करपाचें लक्ष अभ्यासाचेर आनी उमेदीन तेंच्यांनी आयचो दीस बरोवपाचें कितें आसा तें आनी उमेदीन आमी आसा की भवितव्य तेंचें आतां फुडें घडपाचें आहा. उदकाच्या प्रश्नावयल्यान बिरेस्तारा मडगांवच्या बोर्डा वाठारांत PWD कार्यालयात बरोच बोवाळ जालो. फाटले 10 दीस वाठारांत उदका पुरवण बंद जाल्ल्यान तिडकिल्ल्या थळाव्यांनी सहाय्यक अभियंतो दीपक देसाय हाका घेराव घालून धारेर धरलो. पळयात. पोल्यामोड्डी आनी गिरदोळे वाठारांतल्या थळाव्यांनी नेमान उदक पुरवण करपाची मागणी करत PWD कार्यालयात घेराव घातलो. पोरणे पायपलायन सेगीत फुटिल्ल्यान ही समस्या निर्माण जाल्या अशें अधिकाऱ्यांनी सांगले. तशेंच नव्या पायपलायनीचे प्रस्ताव मान्यताये खातीर धाडटले अशेंय स्पश्ट केले. मजगती वाठारांतल्यो बांयो सुकल्यात. आतां 10 दीस जाले नळय सुकल्यात. लोकांक रमजानाचो रोजा सोडयतले जाल्यार वाठारांत उदक ना. आमी करप कितें? तिडकिल्ल्या थळाव्यांनी संबंधिताक धारेर धरले. जाल्यार तात्पुरतो उपाय म्हणून रातच्या वेळार उदका पुरवण करपा खातीर यत्न करतले अशें अधिकाऱ्यांनी आश्वासन दिलां. लोकांनी हांव भायसान हाडटा आमकां पिवपाक उदक ना ते सांगतालो रातचे जाता केन्ना रातचे येना. आतां आमी रमजान करता आमी रातचे उठोवन ते उदक घेता नळा उदक ना रातचे आमी 3 उठता 5 सुमार सोदतालो पण ते उदक येपाना उदक येना. आमी सायडीर वचून बाल्टी घेवन ते डाबे घेवन बोन घेवन येताय सायडीसून हूंय कामां वयता थिंगसून सारके 15 दीस जाले पयलीं येताले उदक आतां कांयचें येना. आमगे बांय पासून सुकोली उदक ना जावन सारकें आनी पिवपा बी उदक ना सगळे बोड येता बांयन आनी नळा उदक सारकें येना. 8 दीस जाले उदक ना. आता आमी हाका ही रिक्वेस्ट करपा येयले येयला ढाप पण देर आमचे धांपिला लोक म्हाका देखून भायर लोक भायर घायला देरा फोर्स मा हे कितें येयन बंद करपा जाता देर बंद करपा जाता तेगे देर आसतना 20 ऑफिस टायमाचे ओपन आसपा जाय तो देर लोकांक म्हाका भायर घालता सारको तांकां आन्सर करपा नाका तांकां रिस्पॉन्सिबिलिटी काय कितें तांकां खबर ना. ते आपणागे पर्सनल काम करूंक वताय आनी लोकांक साफर कोताय थिंगा खोल्या मोटे रोहिणी भाट आनी मोदे वाडो थिंग वयली सायडीन उदकूय ना. आतां पावस काबार जाल्लो नोव्हेंबरा थोडे फर्स्ट विका काबार जाल्लो ते दोसोन तांकां उदकूय ना. एक राती देखून एक टायम देखूय ना. पयलीं राती तोरी इले येताले आतां ते सारकें बंद जाता. आतां समर स्टार्ट जाल्या तेंगेले उदकूय ना. लोक बाटवाल साफर जाताय सगळे रिक्षाचे घाताय नाल्यार पिकअपाचे घाताय उदक हाडटाय. कितली भुरगीं आहाय थिंगा तेंगेले रामादान चलता तेन्ना तांकां एक पितो म्हळ्यार एक घोट पिवपा उदक ना थिंगा. आनी हिंगा डिपार्टमेंटा देखून आमी जायत पाट येताय रिक्वेस्ट कोत्ताय तांकां उदक जाय म्हणजे कांय पळोवन गेलना तांकां जेई पळोवन गेलना एई पळोवन गेलना हिंगा एई येयला जाल्यार एई केन्ना मेळना. आपणागे पर्सनल काम करूंक वता तो हॉटेलार न्ही तो हॉटेलार काम करूंक वता. आतां तो आतां जीप घेवन येयला तेगे आतां गव्हर्मेंटान एक नोटिफिकेशन काडवलें सगळे तेंगेले बॅच आसूं जाय म्हण ऑल टायम्स तेंगेले गोळे आसपा जाय म्हण तो बॅच तो कितें गोळ्या ना तो डायरेक्ट येयला ऑफिसान येयला बसवला ते कांय पळोवन गेलो ना. ते आपणागे पर्सनल करता गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटान तेंगे स्टाफ आहा तो कितें सांगताय सर हिंगेला सायटीचे हुंच सायटीचे गेला तांकां खबर आसना. सगळे पाट सायटीचे गेले म्हणटाय येयलोले पाटी सर सायटीचे गेला तेंगेलो ती सगळी तेंगेलो स्टाफ तांकां हाकताय अशें करून आनी तेंचे पयलीं तालमेल बरो आहा ते एकमुखार हाकताय. हे चडशे डिपार्टमेंटा गव्हर्मेंटा डिपार्टमेंटा तेच जाता. इंजिनियर आसनाय ऑफिसां आसनाय ते आपणा जाय थिंग भोंवताय. आनी तुमी कितलो लोक आतां येता उदक ना म्हण तेंकडे विचाराय तुमी उदक येता वो ना तें. आता कितें जालें उलोवप कितें जालें तुमचें उलोवप जाला तो म्हणटा आनी एक न्यू पायपलायन घेता आतां सांगताय 2 वर्स जालीं सांगताय ते आतां कितें एस्टिमेट केला तो पास जावपा जाय सँक्शन जावपा जाय. आतां केन्ना सँक्शन जाता म्हण सांगून आतां पावस लागतलो आनी 1-2 म्हयन्यान पावस लागतलो. आतां केन्ना उदक येतलें उदक ना तांकां पिवपा आतां. आतां पळय एक फावटी ब्रेकडावन जालो एसी पायपलायन तेन्ना न्हू ते एअर जाता कितें जाता ते पावता म्हळ्यार हाय एलिवेटेड एरिया आसा पावता म्हळ्यार मातसो टायम वयता.
दिसाले न्हू आफ्टर कितले स नंतर न्हू उदक येता कितें जाता मागीर जेन्ना प्रेशर तर चड जालो न्हू फाटकून लायन फुटता कित्याक ती 30 इयर्स ओल्ड एसी पायपलायन म्हणून हे प्रॉब्लेम इश्यू जाला आतां रिप्लेसमेंट न्यू येतकीर मीन टायम ते त्या वाटेन जायना ह्या वाटेन जाता म्हणून हे आसा आतां पळय उदक ना म्हणून लोकांक खबर आसा आनी लोक वयल्यान आनी कनेक्शन दी म्हणून येता MLA फोन करपा लायताय आनी कोणाक फोन करपा लायताय आनी आमकां फोनार मिडिया हाडटले म्हणून धमकायता हे तेजे आनी एक येता कनेक्शन तर दिवपाक पडटलें दिवपाक जेन्ना उदक ना जाल्यार लोक सांगताय 10 दीस उदक ना म्हणटाय आनी कनेक्शन दिन आनी तेगे तो एक कनेक्ट मनीस एड जातलो सर कितलो टायम लागपाक शकता पण एक गव्हर्मेंट आमी हे पुटअप केले एका TS मेळटले वयर वयतली हायर ऑथॉरिटी आनी तेका बजेट सँक्शन जातकीर आमी एस्टिमेट टेंडर करतले एस्टिमेट कितलो आसा एस्टिमेट 14 हय 14 म्हणजे ती थोडी लायन आमची हेज वयल्यान थिंग घालपाची ही अर्जंट केला एक्चुअली मेन लायन करता जाल्यार कॉस्टिंग चड वयतले अमाउंट पंचायतीक उदका लागून पयशे थोडे घालता वर्षी हय तेंच्यान पळय आमी ती आतां 100 मिटर्स म्हणली कोणा कडेन रिक्वेस्ट मागली न्हू तेंच्यान तें करून करपा जातालें पूण तेंकां आमचो सपोर्ट आसा तेंका करता जाल्यार बट तेंचे कडच्यान तर आमकां NOC मेळ्ळ्यार पायपलायन घालता आमी आनी तेंकां उदक दिता न्हू म्हणजे दोगांचें कोलॅबोरेशन आतां आमकां पंचायती सरपंचाचे तर आमकां कोऑर्डिनेशन ऑलरेडी मेळटाच त्या सरपंचाचे आमकां तेजे तर तेणी तर आमकां ती त्या कोणा लोकांनी वचून तर तेंच्यानी रिक्वेस्ट केले टेम्पररी बेजीस आमची ती दुसरी लायन येत म्हणली जाल्यार पसून आमी ते बसून उलयले टेम्पररी बेजीस तूं आमकां दित जाल्यार दी म्हणून. गोमंतक TV खातीर भीमा पाटील. कमर्शियल गॅस सिलिंडरांची शॉर्टेज निर्माण जाल्ल्यान दिवचलच्या हॉटेल आणि रेस्टॉरंट चलोवप्याचेर हावळ आयला. गॅस सिलिंडर मेळप कुस्ताद जाल्ल्यान आतां करपाचें कितें असो प्रश्न वेवसायिकांक पडला. ही स्थिती अशीच उरली जाल्यार हॉटेल आणि रेस्टॉरंटां मदलीं किचनां बंद करची पडटलीं अशी भिरांत वेवसायीक उक्तायतात. मजगतीं बेगोबेग सरकारान हाचेर तोडगो काडचो अशें वेवसायिकांनी मागणी केल्या. पळयात. कसं करता सिलिंडर आमी कितें करता खूब आमचे हालत जाता आमी कितें करता कशें चुलीचेरूय रांदता थोडे घरा कडेन रांदून हाडटा आमी थोडे कितें आनी चलयता पूण सरकारान आतां हेजे कितें उपाय करून कमर्शियल सिलिंडर मेळपाक कमर्शियल तर अजिबात मेळना ती घरगुती घरांत की ते घरांत कोणाक त्रास जावंक ना तेंकां सगळ्यांक वेवस्थीत मेळटा पूण धंदेकारांक कितें करपाचें जर आमकां कितें करपाचें तें हॉटेलां बंद जातलीं न्हू आतां बेंगलोराक बंद जाले सगळे मुंबय बंद जाल्या पुण्याक बंद जाल्या सगळे ऑल ओवर इंडिया आतां राजस्थानाकूय तीच परिस्थिती जाल्या सगळ्याक जाल्या तरी आमचो मुख्यमंत्री आमकां कितें तरी आमकां आशा आसा कितें तरी आमची बंदोबस्त करतलो आनी गोंयांत तरी ही परिस्थिती जावंक दिवचो ना ही आमी मुख्यमंत्र्या कडेन अपेक्षा करता. हांव कितें म्हणटा जाता बेगीन व्हर देवा कडेन प्रार्थना की जातलें व्हर बेगीन सोंपनी हे जे सिलिंडर जे आमची जी आतां संकट येयलेलें आहा संकट पण वेवस्थीत दिवानी बस करून जाता नाजाल्यार मागीर आमकां ऑप्शन एक चूल नाल्यार इंडक्शन दोन ऑप्शन काय ते आमकां गाडी चलोवची पडटली. भारत सरकारान आतां पळय युद्ध सुरू जाता एक 8 दीस जाता म्हणटसर सिलिंडर आमचो जो हें आहा लिक्विफायड पेट्रोलियम म्हणजे जो डॉमेस्टीक हो 60 रुपयान वाडयलो आनी इंडस्ट्रियल म्हणजे तो जो LNG म्हणून जो गॅस आहा तोय बीन वाडयला कमर्शियल 160 वाडयलो ते वाडयलो तो वाडयलो पूण त्याच बरोबर आतां अशी परिस्थिती जाला की आतां कमर्शियल जो सिलिंडर घेवंक गेलो जाल्यार कमर्शियल सिलिंडर शॉर्टेज जाले. दुसरे आमचे आतां डॉमेस्टीक तोय बीन आतां खंय 25 दिसां भितर 25 दिसां पयलीं खंय बूक करपाक जाय नाजाल्यार सिलिंडर मेळचो ना. हाडा त्या पेडां तोडून सगळें निवळ जाल्लें आहा त्यामुळे खंयचो जर बरो सोदतलो सरपण सोदतलो जाल्यार सरपणूय मेळना. आदी सरपण मेळटलें निदान पक्षी लाकूड जळोवन तरी काम भागतलें पूण तेंय बीन ना आतां आनी ती गृहिणी आतां वेल डेवलप जाल्ली आहा त्यामुळे ती लाकूड पेटोवन रांदूंक सोदची ना. की हेजेर बेगींतल्या बेगीन आमच्या सरकारान हाजेर एक वाट काडची थंयसून जाल्यार खंयच्या देशा कडसून ताबडतोब जें इंधन लागता तें मागोवचें गॅस मागोवची आनी जेणे करून आमचे जे वेवसाय जे आयज गॅसीचेर चलता जेंकां इम्पोर्टंट आहा ते वेवसाय बरे चलचे आनी आमची घरां जी आहा जी रोकडे 10-15 दिसांनी जर सिलिंडर सोंपता ताका 25 दिसांची वाट पळोवंक लावची न्हू
ही आमची सरकाराक कळकळीची विनंती आहा. खोल दर्यांत वचून नुस्तेमारी करपाक केंद्र सरकाराच्या प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेचो लाव घेवचो. गोंय सरकारूय तांकां गरजेचे सगळे सहकार्य करपाक तयार आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगले. गोंयकारांच्या ताटात नुस्तें ना जाल्यार तांकां जेवणाची एकूय उणी वचना. गोंयांत नुस्त्याच्या दरांत वाड जाता. हो मुद्दो आमदार विजय सरदेसायान विधानसभेत मांडलो. नुस्त्याचे दर वाडपा फाटली कारणां खंयची, तशेंच गिरायकांक दिलासो दिवपा खातीर प्रस्तावित अनुदानीत नुस्तें येवजणेविशीं सरकारान म्हायती दिवची असो प्रश्न विजयान विधानसभेत केलो. खोल दर्यांत वचून नुस्तेमारी करतल्यांचो श्रीलंका सारकिल्या देशाक फायदो जाता. राज्य सरकार हे खातीर पारंपारीक नुस्तेमाऱ्यांक प्रोत्साहन दिना अशी टिका आमदार विजय सरदेसायान केली. डीप सी फिशींग, हे डीप सी फिशिंगांतल्यान खरें नुस्तें येता. गोंयचे चड करून फिशींग बोट ज्यो आहात त्यो 23 मीटर लांबायेच्यो आसता. पूण इफेक्टीव डीप सी फिशींग करतलो जाल्यार 30 ते 35 मिटराची फिशींग वेसल गरजेची आसता. आतां श्रीलंकन आनी चायनीज वेसल्स अरेबियन सीन पावपाक लागल्या आनी तांची सायज 60 ते 70 मीटर आसता. आनी ती तांकां फिश फायंडींग, नॅव्हिगेशन टेक्नॉलॉजी हे सगळें बरें आसता आनी दे हार्वेस्ट fish on a much larger scale. So, मोदो क्वेश्चन असो आहा की सरकार रिफॉर्म्स हाडपाक तयार आहा की डीप सी फिशिंगाक तुम्ही आदार करतले आनी आदार करतले जाल्यार कशें करतले. खोल दर्यांत वचून नुस्तेमारी करपा खातीर केंद्र सरकाराच्या प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेचो लाव घेवचो. गोंय सरकारूय तांकां गरजेचे सगळे सहकार्य करपाक तयार आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान सांगले. त्या खातीर गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियान ऑलरेडी जे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेच्या अंतर्गत वेगवेगळ्यो योजना तुझी ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी आसतली, बोट घेवपाक आसतली, हाच्या खातीर ऑलरेडी आसा. आनी गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियातल्या ब्लू इकॉनॉमी कन्सेप्टांतल्यान वेरियस आसा. म्हणून हांव गोंयकारांक उलो मारता की तांच्यांनी गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाच्यो ह्यो स्किमी घेवच्यो. अजूनही ताका सपोर्ट जो एडिशनल जाय आसत पळय न्ही जाल्यार गोंय सरकार म्हणून आमी दिवपाक तयार आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. खणकामा खातीर सरकार एकूय देवूळ मोडचो ना. सगळीं देवळां खण लिजाच्या भायर आसात अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. आमदार विजय सरदेसायान ह्या विशीं मुद्दो उपस्थित केल्लो. गोंयांतलो राबितो वाठार देवळां आनी शेत जमनी खण लिजाचेर दिल्यात असो आरोप आमदार विजय सरदेसायान विधानसभेत केलो. दिवचल वेदांताच्या खण ब्लॉक क्रमांक 1 सुमार 200 घरां आनी देवळां खण वाठारांत येतात. कुडण्या आनी हरवळ्या वाठारांतूय तीच गत जावपाची शक्यताय आसा. खण कामा खातीर सरकार एकूय देवूळ मोडपाक दिवचें ना. सगळीं देवळां खण लिजाच्या भायर आसात अशें मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान सांगलें. I wish to draw the attention of the government to serious concerns as recently granted mining leases include houses, temples and agricultural land and pose a threat to nearby water bodies and ecologically sensitive zones. The government should take immediate and concrete steps to ensure that residential, religious and environmentally sensitive areas are fully protected. Speaker sir, बिशोलीन ब्लॉक नंबर 1 वेदांताक जो दिला तातून 200 घरां हा मुळगांव ग्राम देवी, श्री केळबाई टेम्पल, श्री सातेरी टेम्पल, श्री महादेव टेम्पल आणि एग्रीकल्चरल लँड हा. कुडण्या अशें जे हा ते हरवळे कॅचमेंट एरिया ऑफ हरवळे वॉटरफॉल एडजॉयनिंग टू देव रुद्रेश्वर देवस्थान. स्पीकर सर, असोच नवो ब्लॉक जो ऑक्शन जावपाचो हा कुडहाम आजोबा टेम्पल. सो हे सगळें जर पळोवंक गेले जाल्यार हांव मुखेलमंत्र्या कडेन मागता की आमची मायनिंगाची ग्रीड जी आहा ताजे खातीर आमच्या लोकांची देवाची नीड आमी सॅक्रिफायस करची न्ही. आय नीड एन एश्युरन्स दॅट दीस टेम्पल्स विच हॅव एक्झिस्टेड फॉर जनरेशन्स should be protected and as per the regional plan 2021 थंय बफर झोन जे आहा ते तांणी मानचे. स्पीकर सर, बाब विजय सरदेसायान देवाचो कैवारी आपुणूच आसा हे दाखोवचें न्ही. सरकार एकूय देवूळ जे आसा पळय न्ही ते मोडपाक दिवचो ना आनी सगळीं देवळां जी आहा पळय न्ही ही लिजाच्या भायर आसा. आज हांव फ्लोर ऑफ द हाऊस सांगता, चुकून सुद्दां म्हणजे माझे तर म्हणणे आसा की त्यांनी रुद्रेश्वर देवळाचो उल्लेख केलो. फ्रॉम द वॉटरफॉल टू द ती 100 मीटर जे आसा पळय न्हू हे भायर आसा. बफर झोनांतल्यान 50 मीटरच्या भितर तांकां खोदकाम जे आहा पळय न्ही हे करपाकूच मेळपाना. मायन एक्सट्रॅक्शन हे करपाक मेळचें ना. स्ट्रिक्टली हे मायन्सान लेटरी रेडी केला. ऑब्जेक्शन घाल्लें 2024 ताका ऑलरेडी जे आसा पळय डीएमजी जे आसा पळय न्ही एका लेटरी रेडी केला ते ताका हँड ओव्हर करता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.
आवाज गोयचो बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं. प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सुपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंय गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमी बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट, प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवागांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवांतले गांवा कोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशे फुडेंय पासून अशेंच